केळशीच्या कुरपावाड्यार जाल्ल्या अपघातात 35 वर्सां पिरायेच्या जीएमसी परिचाराक जीव वगडोवचो पडलो. तो गंभीर जखमी जाल्लो. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच तांणी निमणो श्वास घेतलो. आडय फोंडेच्या दत्त मंदिरा कडेन संतोष नायक रावतालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुरपावाडो केळशे दनपारां 1:30 सुमार ज्युपिटर आनी बसी मदीं हो अपघात जालो. संतोष नायक स्कुटरी वेल्यान वतालो. जीएमसींत एटेंडंट म्हूण काम करतालो. अपघात जाल्या उपरांत हॉस्पिसियोंत व्हरतनाच ताका मरण आयलें. वेर्णा पुलीस हेड कॉन्स्टेबल बाबाजी मटकारान PI डायगो ग्रासियसाचे देखरेखी खाला फुडलो तपास चलयला. हांव जेवतालो 2:15 सुमार जाली तेन्ना आवाज जालो म्हणून हांव पळोवपाक येयलो जाल्यार एक्सिडेंट जालो आनी लोक थंय जमले. हांव हात धुता करता म्हणसर लोक जमले. त्या नुसार मागीर हांव गेलो पळोवपाक. हांव वचून पळयत जाल्यार पयलो एक्सिडेंट जाला ते सायडीक लागलो तेजे म्हणजे उज्जेवडीच्या ड्रायव्हर सायडीक. मागीर पळयलो जाल्यार रक्ताची व्हाण सारकी तकली हे जाली तकली फुटल्या बरोबर रगत सामकें व्हांवतालें. लोक खूब जमलो. दोनी वडच्यान गाडयो हे जाल्यो पार्क जाल्यो आनी तेणी पळयले आनी ते कामदारूय आसले कंपनीचे. तेणी पळयले सगळे देंवले विले आनी हें केलें. उपाय जायतो केलो तेका पूण धपक्याकूच हें जालो सोंपलो थंयसरूच आनी कांय जायना. मागीर पुलिशेक फोन केलो एम्बुलंसाक फायर ब्रिगेडीक हें केली ते येयले आनी तेणी तें हें केलें आनी तेका मागीर हॉस्पिटलांत व्हेलो. सो म्हाका कॉल आयलें की हिंगा एक्सिडंट जालो म्हणून अरावंड 1:30. हांव येता म्हणल्यार संतोष नायक एक्सपायर जालो आनी तो वयतालो हिंगा फोंडा आनी ती बस येताली कुरपावाडो. सो हांवें डिसायड केलां की हिंगा ते एक्सिडंट जाताय म्हणून एक रिफ्लेक्शन मिरर घालपा आनी जाता ते बेगीन ते बुशीज काट करपा लागून आनी फर्दर न्हू एक्सिडंट आनी जावपाक नाका म्हणून. गोवा 365 खातीर केळशेच्यान हिरू महाली.